काणयेचे नाव सोडवण. काणयेकार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. काणी सादर करता लिनेट डिसोजा. सोडवण. ऑपरेशन केल्ल्या पिडेस्तांक जतनेन दवरच्या पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डाच्या बंद दारामदलो ल्हान ग्लास परत कुशीक सरलो. माथ्याक पाचवी तोपी आनी तोंडा नाकाक धव्या वस्त्राचो तुवालो बांदिल्ल्या नर्सान ह्या फावटी पावलीन टिचरीक आपयलें ना. पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डा भायल्या लांब बलकावांत दोनी कुशींनी दवरल्या बांकांनी लोक एकामेकाक चिडकोन तशें बसल्लो. त्या दिसा ऑपरेशन आसल्या पिडेस्तांचे लागशिले जतन करचे आपल्या पिडेस्ताच्या ऑपरेशनाची खबरेची वाट राखून थंय आसले. हरएकल्याच्या मुस्कारारी खावजेनी भिरांत गंभीरतेची वर्शीक बोगणावाची येती. पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डा फाटल्या 10-12 ऑपरेशनाच्या कुडांनी तरावळ शस्त्रक्रिया चलन आसल्यो. ऑपरेशन जाल्ल्यांच पिडेस्ताक पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डांनी तीव्र गमनाचेर दवरताले. भायर बसून आसल्या तांच्या सैऱ्यांक वा जतनेदारांक ऑपरेशनाची खबर सांगचे सांगता तक्षण गरज आसल्या वखदांची चीट दिवचे खातीर पोस्ट ऑपरेटिव्ह वॉर्डाच्या दारामध्ये मस्क ग्लास तवळ तवळ उक्ते जातालो. ग्लासाची जनेल कुशीक सरताना बोलकावांत बसुल्ली आपणाक गाय म्हणचे बरी घुमटी नीट करताली. नांव आपयली उठोन दारासरशी धांवताली. पावलेन टिचरीक घुमटी लांब कर्ण पुरासन जाल्ली. एक फावटी उठोन डॉमिनिक सुवारिसाचें ऑपरेशन म्हणून तिणें मस्क ग्लास उक्तोकच्या नर्सा कडेन विचारूनय जाल्लें. ऑपरेशन जाल्ल्यांच सांगता दयाकर तवळ पर्यंत बस नर्सान खालतेपणी विनंती केल्ली. फाटीं येतना तिणें पयलें बसून आसल्या जाग्यार कोणगी बसल्ली. थोडो वेळ उबा रावल्या उपरांत टिचरीक बसूंक अवकाश लाभलो. वरां 11:30 उतराल्लीं. सकाळीं 8 वरां पयलेंच दुमगाक जनरल वॉर्डांतावन ऑपरेशना पयलींच्या प्री ऑपरेटिव्ह वॉर्डाक हाडले. दुमगाक न्हिदावन हाडले ट्रॉलीचे एके कुशीक पावलीन टिचरींनी हात दिल्लो. दुमगाच्या मुस्कारार भिरांतेची जावं उद्वेगाची जावं कसलीं भोगणां नातलीं. पावलीन टिचरीचें काळीज मात्र धडधडतलें. दुमगाक आपूण परत जीव पळोवची ना म्हूण ती जाणा आसली. ऑपरेशना वेळार दुमगाचो प्राण तुटोवन वेसो खंडीत म्हूण दाक्तेरांनी तिका सांगल्लें. आदले सांजेर तपासणी करूंक आयिल्ल्या मोतसुकूंच्या दाक्तेरान एनेस्थेसिया लॉजिस्टांनी पावलीन टिचरीक विंगड आपोवन विवर दिल्लो. तो मोतीर येता म्हणली कसलीच खात्री दिवंक जायना. ताचें पोपीस पुरतें गेलां. दोनी पोपसांनी शेळ भरल्या. वयल्यान उस्मोड आसा. ऑपरेशना वेळार कितेंय घडत. ताच्या पाटीच्या कण्याक इंजेक्शन दिवंकय साध्य ना. फाटीचेर खिणां पडल्यांत. मोत पुरती सुकोवन ऑपरेशन करची एक मात्र वाट आसची. तूं रिस्क घेवंक तयार आसाय मू? एनेस्थेसियोलॉजिस्टान दुमगाक ऑपरेशन करूंक साध्य ना तशें पावलीन टिचरीक समजयलें. पावलीन टिचरीक त्या पयलें ऑपरेशन करूंक आसच्या सर्जनांनी दुमगाचे परिगते विशीं विवरून सांगलें. दुमगाचे नाजूक भलायके विशीं पुरतें कळीत आसुनूच पावलीन टिचरीन ऑपरेशनाक आपली कबलात दिल्ली. एनेस्थेसियोलॉजिस्टान दुमगाची मोत सुकयल्यार ताणें परत मोतीर येवंक साध्य ना म्हूण सांगल्यारय पावलीन टिचरीन दुमगाचेर ऑपरेशन करचें नाका म्हूण सांगलें ना. दिसभर सोऱ्याच्या गाडांगांत करसून रातीं घरा येताना नाक वोर घोटून येवचो दुमगा ते एके रातीं मोद्यान उतरल्यारय घरा पावूंक नातलो. पावलीन टिचर सदांचे बरी तेर्स करून जेवन न्हिदली. रातीं मुतोंक उठले तिका कलंबेचेर न्हिदसो दुमगा दिसलो ना. गाडांगातच न्हिदोन पडला कोण ना म्हणून लेखलें तिणें. सकाळीं शेजारचो किट्टा शेट
आमचो रोन धांवून येवन दुमगा फांपाळे निसरून व्हाळांत पडला. पडले कडेन तावन हालोंक जायनासता बोबाडता म्हणली आकांतीची खबर दिवन गेल्लो. गिमाळे दीस जाल्ल्यान दुमगा वांचलो. पावशिल्ल्या दिसांनी तर व्हाळाच्या उदकांत बुडोवन मरतो आसलो. कितलो अन्नडी पडपशी वा खासाक उपकारक पडनातल्यारी दुमगाक पडले कडेन सोडूंक जाता. पळयतेल्यांचे देखी खातीर तरी 4 जाणांक आपोवन दुमगाक पडले कडेन तावन उखलून घरा हाडयलें टिचेरीन. दुमगाच्या पेंगटाचें हाड मोडुल्लें जायचें. दावो पांय हालोवंक जायनातलो. मांद्री धरिल्ल्या दुमगाची साखरी करचें निर्भागपण पावलीन टिचेरीचेर पडलें. माद्रेंच्या इस्कोलांत यकीनपणी टिचेरीचें काम केल्लें पावलीन टिचेरीन आपल्या काजरा विशीं चिंतलेंच ना. जीणभर आंकवार रावली. इस्कालाच्या कामा सांगाता आवय बापयक आसरो जाल्ली. दुमगा ल्हानपरायरच मुंबय गेल्लो. आवय बापय जावं आंकवार भयणीक जावं कुस्कुटाची खाडी ताणें दिल्ली ना. कितलींशीं वर्सां हांची खबरच नासता आवय बापयच्या मरणाक सयत येनासता मुंबयंत माजा मारून आसलो. कोण सांगतात रांडबायलेक काजर जावन 1-2 भुरगीं जाल्ल्या उपरांत तिणें हाका खोट मारून भायर गेल्लो म्हूण. दुमगा ते विशीं उलयनातलो. मराठी हिंदी बरसून उलयल्यारी फाटल्या जिणेची खबर काडिनातलो. म्हातारपण लागीं जाताना गांवांक आयिल्लो. भयणीच्या पावलीन टिचेरीच्या शिताक पडलो. आवय बापायची आस्त आसा आस्तींत आपणाकी वांटो आसा म्हणलो एक वाद घेवन पावलीन टिचेरीच्या निवृत्त जिणेक खुरीच तसो जाल्लो. सकाळीं उठोवन सोऱ्याच्या गाडंगाक वेतालो. सोऱ्याचे ग्लास धुवचे, सोऱ्या सांगाता साकणें विसारिल्ल्यांक हाडून दिवचें, वळख आसल्या नातल्ल्यां कडेन मागोवन आपणेय पियोवचें, मेळिल्ल्या कडेन विसारन बिडी ओडची आनी अशें सोऱ्या आनी बिडयेच्या दुर्यांत सगळो दीस पाशार करून गाडंगवाल्यान दार दमताना दिल्लो सोरो नाकभर पियोवन घरा पाटी येतालो. बायल्या मेजार एका प्लेटींत शीत आनी एका पिरींत कडी दवरताली पावलीन टिचेर. शिंतीद सारकें आसल्यार एक राती दुमगा जेवतालो. जेविनासता सोडल्यार सकाळीं सुण्याक घालताली ती. पडले कडेच मेल्लो तर हे सर्व रगले केन्ना सोमता आसले. कितें सर्व अन्नडपणां केल्यांत कोण जाणा. देव हाका आतां तरी आपयतलो. पोस्ट ऑपरेटिव्ह वार्डाच्या बागला मदलो ग्लास उक्तो जाताना टिचेरीन परत्यान आशेवन आपणाक आपयतात गाय म्हूण गोमटी लांब कन्न तिडलें. ह्या फावटी तिची सर्ती येवंक नातली. घरा हाडल्या दुमगाक ते सांजेर कूड सगळी खांपोवंक सुरू जाल्ली. कूड खांपताना दांत आयड्यांत जीब सांपडोवन रगत वाळोवंक लागलें. कुडीर वूत लागला तशें खांपणी येताली. टिचेर सगळीच घाबरली. शेजारच्या तरणाट्यांकडे पयशे दिवन दाक्तेराक आपोवन हाडलें. सोरो सोडिल्ल्यान दुमगाक अल्कोहॉल विड्रॉवल सिंड्रोम नांवाची गत आयल्या. खांपणी रावोंक वखदां दिवच्या प्रास इल्लो सोरोसो दिवचो बरो म्हूण दाक्तेरान सुचन दिलें. पांयाचें हाड पेंगट्या किळींतच मोडलां. व्हडले आस्पत्रेक व्हेल्यार बरें म्हणून सांगलें. टिचेरीन आपल्या सगळ्या जिवितांत सोऱ्याचो थेंबो सयत आपडलो ना. आतां भावा खातीर सोरो हाडोवन दिवचें पडलें. कितें करया. सोरो हाडयलो. दुमगा न्हिदले कडेच मेळें करूंक लागलो. सांगल्यार आयदान तरी दिवये तें. सांगनासतनाच न्हिदले कडेच हागोंक मुतोंक लागलो. टिचेरीचे संकश्ट विवारूंक साध्य ना. रात म्हणना दीस म्हणना दुमगाचें मेळें काडूनच ती अर्दी भागून गेली. आस्पत्रेक वर येतें पूण दुमगा सांगाता रावल्यार घरची जबाबदारी कोण पळयत. दोगांयनी आस्पत्रेचें जेवण कितले दीस जेवयेत. पूण
परिगत तिच्या वांट्याक वांकडीच रावली. दुमगाचे पाटीर 4-5 रुवां पडली. पावलीन टिचरीक दुसरी वाटच उरली ना. दुमगाक आस्पत्रेक व्हेलें. डाक्तेरान तपासणी करून पावली टिचरीक विवार आयिल्लें. आनीक बेजारायतींच. ऑपरेशन करन दुमगाच्या पेंगटाची खीळ सारकी करयेत. तशें केल्यार 1-2 हप्त्यां भितर ताका चलयेत. पूण ऑपरेशन करूंक दुमगाची भलायकी विपरीत नाजूक आसली. ताका एनेस्थेसिया दिवंक 7 दीस नातल्ले. ऑपरेशन करिना तर दुमगान उठोन बसचें बरी ना. आतां आसले बरींच न्हिदले कडेच ताचे उरिल्ले दीस. ऑपरेशन नाका तर दुमगाक आस्पत्रेंत दवरून फायदो नातलो. ऑपरेशनाक 20,000 पर्यंत खर्च पडोवंक पुरो म्हूण पावलीन टिचरीक सर्जनान सांगलें. डाक्तेराक दुमगाचेर ऑपरेशन करूंक मोहन ना तशें दिसतालें. ती एक विशिश्ट गत. ऑपरेशन करिना तर दुमगाक उठोन चलोवंक साध्य ना. ऑपरेशन करूंक ताची जेराल भलायकी बरी ना. विंचोवन पावलीन टिचरीक सोडली सर्जनान. पावलीन टिचरीक चड चिंतूंक नातलें. तिणें दुमगातावन सोंसुल्लेंत चड. 20,000 गेल्यारय परवा ना. एक पोटी दुमगाचें संवसारी जिवीत संपलें तर पावलीन टिचरीक तरी सोडवण लाबत. घरा व्हरून 3 पोटी सोरो दिवन जेवंक लावन ताचें मेळें काडन ताची पाटीची रुवां नितळ करचे प्रास ऑपरेशनाक परवानगी दिवन सोडल्यार दुमगाचें सर्व बऱ्यान सोंपतलें म्हूण भोगलें टिचरीक. तांतू राजांव आसलें. समस्येचो पर्याय आसलो. पावलीन टिचरीन दुमगाचेर ऑपरेशन करूंक विचारलें. कसल्याय अनाहुतांक आपुणूच जबाबदार म्हणून तिणें परवानगी पत्राचेर दस्खत घाली. दुमगाक ऑपरेशन करूंक डाक्तेरान नाकुशी दाखयल्यारय रिस्क घेवन ऑपरेशन करूंक टिचर आयती आसली. ऑपरेशना वेळार दुमगा प्राण सोडतलो तें खंडीत. त्याच खातीर ऑपरेशनाच्या आदल्या दिसा दुमगा सरशी रावंक भाड्याचो जण कन्न पावलीन टिचर घरा आयिल्ली. आल्तार नितळ करन रुखाचो पोरनो कुरीस पुसून कास्तिसलां धुवन घर सगळें नितळ केल्लें. मोर्न दवरूंक बांक तयार केल्लो. मोर्नाक घालूंक पेंटेक वचून नवेंच खोमीस आनी पुडवें घेवन आयिल्ली. आपली एक फिक्स डिपॉझिट वांटोवन आस्पत्रेचें बिल्ल बांदूंक आनी मोर्नाच्या खर्चाक दुडू तयार केल्लो. पावलीन टिचर आदले सांजेरच पाटी आस्पत्रेक आयिल्ली. दुमगाक ऑपरेशन थिएटरा भितर व्हेल्ल्या उपरांत पोस्ट ऑपरेटिव्ह वार्ड सरशी राखून रावल्ली. दुमगान केल्ल्यो धुशी कितल्यो. गांवार नांव सगळें घाणयिल्लें. आपणा विशीं सोऱ्या गाड्यांत पोचडें उलयता म्हूण पावलीन टिचरीक खबर आसली. तो तिच्या वांट्याक एक खर्ग तसो आसलो. डॉमिनिक सुवारेस पोस्ट ऑपरेटिव्ह वार्डाचो मास्क आरसो कुशीक करून आपयलें नर्सान. पावलीन टिचर एकाच मेटान म्हणले पर्यंत थंय पावली. नर्सा बदलाक सर्जन उलोवंक लागलो. सर्जनाक पळयतच दुमगाचें संपलां म्हूण पावलीन टिचरीक नक्की जालें. हेर पिडेस्तां विशीं सांगूंक सर्जन येनातलो. तूं ताची भयण माथ्याक बांदिल्लें 5वें कॅप काडन विचारलें सर्जनान. वही तो सरलो की डॉक्टर? टिचरीन आमसोरान विचारलें. ताका बरें आवक आसा. सिनियर एनेस्थेसिस्टाक आपोवन ताचो दावो पाय मात्र निस्तेज करून ऑपरेशन केलें. पूण सर्जनान 5व्या तेपेंत आपलें मुस्कार पुसलें. पूण कितें जालें? पावलीन टिचरीचें काळीज धडधडोंक लागलें. ऑपरेशन आमी येवजिल्ल्या तितलें सलीस नातलें. ताच्या पेंगटाची सगळी खीळच दुसरी बसयची पडली. त्या ऑपरेशनाक 500,000 पर्यंत खर्चोंक आसा. सांगाता ताच्या पांयाचें हाड लांबायन फुटल्ल्यान प्लेट घालीची पडली. 3 म्हयने ताका चलोवंक जावचें ना.
सर्जन सांगूनच आसल्लो. फावलिंटीचेरीचे मुस्कर धोशेवंक लागले. दोळे वयर वयर घुंवंक लागले. देव बरें करूं.